हालींच फार्मागुडीर जाल्ल्या ॲक्सिडेंटात मरण आयिल्ल्या प्रतीक्षा देसायाक आर्गां ओपपा खातीर शुक्रारा तळावली खासा बसका जाली. येरादारी नियम मोडपी ड्रायव्हरांक कडक ख्यास्त जावची अशी मागणी सगळ्याच उलोवप्यांनी केली. प्रतीक्षान काडिल्लीं चित्रां, तयार केल्ल्यो वस्ती आनी हेर वस्तींचें ह्या वेळार प्रदर्शन मांडिल्लें. Something is done to all these drivers and all the bus owners who pay no attention to the rules and regulations. I appeal to the government. This is what we want, and I think this is the time where we should arise and awake. And I hope if this is done, then I feel we may not lose more pratikshas. एक आयडियल स्टुडंट आशिल्लें. हांव आयडियल कित्याक म्हणटात? आतांचे भुरगे टिचरांक विसरतात. हे एकमेव स्टुडंट आमकां दिसलें की ते आपल्या प्रायमरी स्कुलांतले जे टिचर्स आशिल्ले तांकां तितलोच मान दिताले, तांची तितलीच याद काडटाले जे ती हायस्कुलांतले टिचर्स, हायर सेकंडरींतले टिचर्स, कॉलेजींतले टिचर्स हांकां सगळ्यां कडेन ताचो कॉन्टॅक्ट आशिल्लो. You know, when we become adults, we want to be so serious in life. But Pratiksha was not serious. When she had to be serious, she would suddenly come out with some kind of a joke. And I tell her, like, look, stop being childish. As Kanolkar Bab said, don't be childish. If you want to be a teacher, be a little more serious. And she would say, what, sir? It's time to be like a little child. And I think we need to draw inspiration from this childlike quality of Pratiksha. दिवाळी 2 दिसार पाविऱ्यान नरकासूर करपाचें काम नेटान चालू आसा. सध्या शाळा कॉलेजींक दिवाळीची सुटी आशिल्ल्यान भुरगे रात दीस नरकासुराचें काम करतना दिसतात. मंगळारा फांतोडेर नरकासुराक लासून लोक दिवाळीक येवकार दितले. पळयात दिनेश करपेचो रिपोर्ट. मंगळारा दिवाळी सामकी 2 दिसार पावल्या. दिवाळी आयली म्हणटकूच नरकासूर आयलोच. नरकासुराक मारूनच दिवाळेची परब चालू जाता. गोंयांत दिवाळे परस नरकासुराकूच चड म्हत्व दितात अशी टिका सगळ्याक जाता. मात भुरग्यांच्या उमेदी मुखार कोणाचेंच चलना. सध्या शाळा कॉलेजीक सुटी आशिल्ल्यान भुरगे रात दीस नरकासूर करपाच्या कामात दंग आसात. नरकासूर चडांत चड व्हडलो जावचो अशी भुरग्यांची इत्सा आसता. त्या खातीर लागपी सगळें सामान एकठांय करपाचें काम 8-8 दीस चलता. हें सगळें काम भुरगे व्हडा उमेदीन करतात. देवळ आमकां स्पॉन्सर केला आनी दिवाळी ना सदां वर्सां करता हांगासर आनी आमकां तेच सगळें करता सगळे. हेंच्या भुरग्यांनी आमकां खूब हेल्प केला हेंच्यांनी गुरू बिरू लावपाक. ते आतां आमकां खर्च 5,000 रुपया येयल्लो आहा. सगळें करपाक 10-15 लागता सारकें. खावपाक लागता देवाचें. कॉम्पिटिशनाक आमी व्हरताले पूण आमी स्टँडींग कॉम्पिटिशन घातला. ओनू घालून ना आमी कॉम्पिटिशनाक. आमी स्टँडींग केला ताका घातला. आमी आतां 2 वर्सां जालीं आतां आमी भुरगे करता. पयलीं आमचे व्हडले करताले. टोटल 15 वर्सां. सद्याक आतां खर्च एक 3 ते 4 हजाराचेर पावल्लो आसा. सगळे एक पेंट बीन धरून सगळे धरून एक 12चेर पावता. 12 ते 13. ना 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 कॉम्पिटिशन ना, स्टँडींग. प्रुडंटा खातीर आमचो चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. फातोड्ड्या आगाळीच्या शेतान कॉन्क्रिटाचो गोठो आनी खुरीस बांदचो न्हय आनी शेतां पिड्ड्यार करची न्हय अशी मागणी थंयच्या शेतकारांनी लोकांकडे केल्या. ह्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत कांय थळाव्यांनी गोठो बांदिल्लो आनी दुरी गुबारिल्ले तशेंच खुरीसय बांदिल्लो. उपरांत शेतकारांनी उपजिल्हाधिकाऱ्या कडेन कागाळ केली. प्रकरण सध्या उपजिल्हाधिकाऱ्या कडेन आसा. आमच्या काय शेजाऱ्यांनी गेल्या त्या वर्सा क्रीप केलो आनी तितून विटांचे, चिऱ्यांचे, शिमटाचे अशें करून स्ट्रक्चर केले आनी तितून भितर जानेवारीच्या 6 तारखेर 2012 रातचो हाडून क्रॉस कन्स्ट्रक्शन केलं आनी ते स्ट्रक्चर आमी मागीर डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें, अप्लाय केलें, केस केली आनी तांकां सांगलें ते स्ट्रक्चर काडा आनी तो क्रॉसूय काडा. तेंच्यानी तो आयकना आनी पोत्तून ह्या वर्साक सेम डिस्प्यूट एरिया आसतना पोत्तून क्रीप करपाक स्टार्ट केलो. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता हांकां इमिडिएटली बंद करूंक आनी मुखार तांकां हांगा परमिशन दिना जावपाक आनी कसलें कन्स्ट्रक्शनूय करपाक परमिशन दिना जावं. हें आमचें पिळग्यांचें शेत. आमी हांगा पावसाचें शेत रोयता आनी गिमाची भाजी रोयता आनी आमी बरी खुशाल आसाय. कोर्ट मागपाक फातोरीचेटान सगळें गांवांत डिस्प्यूट केलो आनी जेन्ना बिशपाक आमी लेटर केलें
एका 4 लेटर केले एकाय बी लेटराची रिप्लाय आमकां दिवंक ना बिशोपान तेन्ना फादर वो आमगे उसोळणे बिशप असिस्टंट फादर लुसिता आसा लेटर केले तर आसता तेणें बी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना आनी हे भाशेन आमी गांवांत स्पोर्ट जालो. आता घेऊ एक विसव.